सगळीं आमी ह्या वेळार जेजूक मोगाच्या जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करता आसतना सगळें आमचें भितरलें जिवीत, आमची चिंतनां, आमची भावना, आमच्यो आठवणी, आमच्यो येवजणी, आमची अपेक्षा हे सगळें ताचे स्वाधीन करीत रावया. आमचें सगळें कितेंच दवरिनासतना सगळें ह्या वेळार आमी रिकामें करुया. ह्यो भितरल्यो वस्तू आमकां गुलामपणान दवरतात जेन्ना आमी तांकां चिटकोन रावता. हे स्वतंत्रपण जोडूंक जेजूची कृपा आमकां आसा आनी ह्या वेळार तो आमकां ती दिता. सगळें आमचें आंतरीक जिवीत ताचें स्वाधीन करून तो आमकां सुटका दिवतलो आनी सुटकेन आपलें जिवीत आमचें सगळें उदीक आकारतलो. आमी जण एकलीं ताचे सांदे आनी प्रत्येक सांदो वेगवेगळो वावर ताचें सगळें करता. उत्तम तरेन हो वावर ताचो म्हजें सगळें घडोवन येवच्याक ताचे कृपेन हांव ताका सहकार करतलों. तो म्हाका सगळें कळीत करता. कितें म्हणून म्हजें सगळें ताका करूंक जाय पळय तें प्रत्येक वेळार आनी प्रत्येक प्रसंगांत ही म्हाका एक संदी. दर एक आमचो सुस्कार जेजू सगळ्यांक दवरया. तो ताचें सगळेंच आसा पूण ताका आमी आजीर जावया. तो आमचे बरोबर आमी ताचे बरोबर जिवया. आमचें जिवीत ताचें सगळें सारया आनी हांगसरूच आमचें अर्थभरीत जिवीत आसा. सकाळीं सकाळीं ताचें ध्यान मन लावन आमी ताचे सारकीं जाया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा तुका आर्गावंदोन निरंतरी तुका आमचें किर्तन उपकार आठोवन करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. उमरांचोर तुका भोजन कोत्ता आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळीं रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्रीम आनी तारा जोमो उजवाड फांकून पोरकूण करतात असो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटात आमची काळजां. सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. कितें व्हडलें बाग हें. तूं सदांच आमचें सगळें आसाय. आनी तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. म्हजी पातकां जेजू, जे हांव सट करून म्हज्या वस्तूंकी चिंत्तां, उलयतां, कोत्तां, तितलें म्हाका गुलामपणान दवरता. पूण कित्याक म्हणून हांव तें निवडटां. आनी निवडलें म्हणटच म्हज्यान तातूंतलो भायरूय सरोंक जायना. आनी तें म्हाका भायरूय सरोंक दिना. पातोक म्हाका चिटकोन रावता. पूण देव आमचो आसरो. तो आमचें बोळ. कोश्टा आकांतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आर्गांनी दिनवास तुका जेजू. कित्याक हो अणभव आमी घेतलेलो आसा.
जेन्ना आकांताच्या वेळार आमी तुका उलो मारलो, पातकान पुऱ्यान आसलेली जाल्यार तुवें आमकां पयस दवरूंक नाय, पूण आमचे सोरशीं लागींत येवन तुवें आमकां भितरल्यान मदत केल्याय. भुंयी कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं, आमी आलची ना. देवाच्या शाराक खुशालकाय आडटोली व्हांवतात उदकां एके नदीचीं. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर ठिकाण केलां शारा मदें, तो तें शार आलोत कशें? वय जेजू, जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता तेन्ना जें तुवें आमचें सगळें घडोवन पुऱ्यान हाडलाय तें आमी विसरता आनी हे भुलींत खरें म्हणून आमचें जिवीत सादता. हो गैरसमज म्हजे मदें जो निर्माण जाता जेन्ना हांव नश्ट्याचें आयकता तें म्हजें सुरशिल्लें पयस कर सायबा. दोलबरांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पराची कर्तुत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. वय जेजू, ह्या वेळार आमी नियाळटा न्हयच ह्या निसर्गांत पूण आमच्या प्रत्येका जिवितान कितली म्हणून ह्या आमच्या निसर्गांत तुवें अजापां केलें. आमी जावन आसा एक सृश्टी. आमचे वेगवेगळे सांदे जावन आसात, पर्वत, दोंगर हे भाशेन सगलें, आनी तातूंत तुजें सगलें आसा. तुजें जिवितूच तातूंत आसा आनी तूं आमकां दिशा दीत आसाय. सगलीं आमचीं भाव भयणांक आमी हांगसर तुजे सोरशीं हाडून तांकां आजीर कोत्ता. जीं भलायकेन आसात तांकांय बी हाडटा. जीं सुडसुडीत आपलो वावर कोत्तात पूण तांणी तुजे मोहिमे पासत करच्याक तांकां ही कृपा दिवच्याक आमी तांकां तुजे सोरशीं हाडटा. बरीं आसलेलीं आनी बरीं नासलेलीं, चडशीं जाणां आमी बरीं नासलेलीं आसा. बरीं आसुनूय आमी बरीं ना. हुंयचोच तरी आमी चुकता, हुंयचोच तरी आमी पातकान जियेता आनी थी चल्लें तें पातकी जिवीत उमटून काडूंक तुजे सोरशीं आमी तांकां सगल्यांक हाडटा. ल्हान तशीं व्हड नश्ट्याची बूद घेवन चलतात, पातक्यांच्या मार्गार भोंवतात, अधर्मी मनशां सारकीं तीं वागतात. तांची चिंतना कर्तुबां चाल तुजी न्हय पूण तीं बरीं मनशां. दोन वड्यांचेर पांय दवरलेलीं मनशां आमी जाता.
जीं कोण दुयेंस आसात, तोरीचीं दुयेंसां, थोडीं तितलीं दुयेंस ना पूण दुयेंसां तांकां सुरू जातात, दुसरीं मदेकात आसात आनी तिसरीं एकदम वायट स्थितीचेर आसात. भितर तांचे सगळें कितें घडटा तितलें आमी तुजे सुरशें हाडटा. कशे भाशेन तीं कश्टवतात, दुखाबरीत जातात, एकसूरपण जियेतात, अणभवतात. पूण असले सगळे स्थितीन तुका वेंग मारूंक तांकां घोटाय दी, कित्याक तूं सर्वेस्पर सदांच तांचे सोबें आमचे सोबें आसाय. ह्या भावार्थांत आमचें जिवीत आमी खंयचेय स्थितींत आसूं तें थिरावंक तूं आमकां घोटाय दी. तीं हॉस्पिटलांनी आसूं वो तीं घरां आसूं, वो अशींच रस्त्यार पडलेलीं आसूं, तांकां सगल्यांक तुजे स्वाधीन आमी कोत्ता जेजू. जीं अनाथ आसात, विधवा आसात, परकीं आसात, तितल्यांकूय आमी तुका भेटयता. तांचें जिवीत तूं राखताय आनी सांबाळटाय, पूण ह्या ध्यान मनांत तांकां घोटाय दी. जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात, जीं कोण काजाराचो वो आनीक वेगळे समारंभात तांची आमी आठवण करता. जीं कोण अभ्यास करतात तांकां घोटाय तुजी दी. शिस्तीन सगळें सारच्याक आनी त्या विशयांक आजीर जावन बरी समजणी घेवच्याक आनी समजणी बेगीनच तांकां मेळच्याक आनी पोत्तून ती परिक्षेंत उचारच्याक तांकां घोटाय दी. हेच परी जांकां नोकरी ना तांकां बेगीनच ती फावो कर, कित्याक जोडटेल्या गोरकाराचेर आपलें घर चलोवपाक पयशे जाय, दुडू जाय. आयज काल कितली म्हारगाय वाडलेली आसा, सगळेंच कठीण जाल्लेलें आसा. असले परिस्थितीन काम ना जाल्यार कितें म्हणून कोत्तीनी पादेशीर जातात. तांकां सगल्यांक तुजें सुरशें हाडटा जेजू. जीं कोण पिरायेक लागून वेगळींच चिंतना चिंतात, बरी न्हय पूण वायट, पळय केन्नाय तांकां तशें चिंतचें पडटा, कित्याक घरचीं तांकां बरे भाशेन लेखना. असल्यांक सगल्यांक तुजें सुरशें हाडटा जेजू. जीं कोण बेश्टींच दुबावतात, बेश्टींच नाका जाल्लें चिंतात आनी हें नाका जाल्लें घेवन फटिंगपण आपलें जिवीत ताचेर मांडटात आनी जियेतात आनी दुसऱ्यांकूय वायट परिस्थितीन ओडून घेतात. असल्यांक सगल्यांक तुजें सुरशें हाडून तुका आमी तांकां भेटयता. तुजो हात लाय तांचेर आनी तांकां बरीं कर. आमी ह्या सगल्या पासतूय मागता जेजू,
तांकां तूं सांबाळ आनी राख. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you, Lord, for all the wonderful things that you have done for us in our lives. We thank you for all the favors you have bestowed, for all the help, for all the protection. We thank you for giving us this opportunity to see yet another day, an opportunity to work in your vineyard, an opportunity to correct the wrongs that we have done. And as we gather before you, Lord, we place all our prayers, all our feelings, all our emotions, all the sentiments which make us uneasy, all the sentiments of resentment, anger, fear, sadness, happiness, all those feelings which take us away from you, we place them at your feet, O Lord. And we ask you, Lord, to take care of us.
For we know, Lord, that if we place everything in your hand, if we surrender everything to you, you will take care of us and guide us and protect us. In today's gospel, we see that you healed a man who was crippled for 38 years. In a way, some can see that when Jesus asked the man if he wanted to be healed, the response was very interesting. The man doesn't say yes, but he complains. The man was in sin. It was a sin of surviving on complaining about others. And in a way, this is the seed of evil. That incapacity about making a decision about one's own life, but looking at everybody else's life in order to complain. Even when the man is cured, he simply takes up his mat and walks away, in contrast to others whom Jesus healed. We see the others jumped with joy for the fact of being healed. And in a way, Pope Francis, reflecting on this gospel passage, warns us about the sin of listlessness. Mediocrity is poisonous. It attacks the soul. If you consume a lot of it, you begin to like it. You begin to be addicted to the sadness and the complaining. Jesus asked the man, "Do you want to be made well?" Sometimes we see in our lives, we are afraid of change. Sometimes we would prefer to stay as we are because of our fear of change. And we could probably ask ourselves at this moment, is there any blindness in me that I am addicted or stuck in? The cure of the man's physical blindness is a sign of the call for him to believe, a call to spiritual conversion. We see that in our lives too, there are plenty of opportunities that are given to us. God communicates His message to us in various ways. And in a way, we give thanks for these expressions of God's loving kindness. We see that when he was asked the question if he wanted to be healed, the man told Jesus how he expected to be cured by the waters of the pool. But Jesus had a simple way and told him to take his mat and walk. It often happens that the disturbances and the problems we have can be better faced if we discuss them with the Lord, if we are more open to His advice. In a way, it is good to believe that Jesus is really interested in our welfare. His ways are always above our ways. His thoughts always above our thoughts. To have faith in this interior conversation with Jesus is the secret of inner life of the Spirit. In a way, this man waited for 38 years. He was waiting for healing.
One could describe him as living with the desire. Our own prayers are not always answered immediately. Sometimes we too have to live with the desire. But the faith and the love and the hope are all in the waiting. At the same time, we see that the opponents of Jesus criticized the man who had been cured. They use him to get at Jesus, whom they begin to persecute. We tend to think of goodness and kindness as being attractive, but here we see a compassionate act of Jesus evokes hostility. We could wait all our life for the stirring of the water. How safe it would be not to move. No one could blame us for our inaction because there is nobody to help us. Let us imagine Jesus asking ourselves this question at this very moment. Do you want to be healed? And let us see what our response to Jesus would be. Would we be willing to change? Would we allow the Lord to stir up things in our lives for the better? At the same time, we see that the man by the pool was waiting for healing from the stirring of the waters. He does not know that Jesus, the source of healing, is standing beside him. And we could ask ourselves yet another question. Are we looking for healing at the wrong places? Are we so caught up with other things or with our problems that we are not able to see Jesus right beside us? We see that a cure would not just restore the life of the man, it would change his life and push him back to normality. And therefore, we can ask the Lord, save us, Lord, from making excuses for ourselves, from pleading special circumstances. Sometimes the best part of me does want to be healthy and to take on all that you may ask of me. I do want to be healed, Lord. Heal us, Lord. And as we spend some time reflecting and creating the desire in us to be healed, to be opened to the healings of the Lord, let us place before the Lord all our prayers, all our petitions. We pray for all those who may have asked us to pray for them. In a special way, we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, for all those
who toil day and night. We also pray for the victims. We also pray for the government and the health authorities. At the same time, we also pray for those who celebrate their birthdays today and those who celebrate their wedding anniversaries. We ask the Lord to give them good health of mind and body. We pray for those who are preparing for the exams or those who are answering the exams today. We ask you, Lord, to be with them so that all their hard work may bear fruit. We pray, Lord, for peace in the world, among nations, in our families, in our neighborhood, and most importantly, in ourselves. We also pray for those who have gone astray. We ask you, Lord, to let your light shine on them so that they may see your light and turn back to the good ways. And above all, Lord, we pray for each and every one of us who at this very moment is present. We ask you, Lord, to bless and protect us, keep us from harm, and give us the grace that when you ask us the question, do we want to be healed, that our response may be yes, that we may not give excuses, that we may not complain about what's happening in our lives. Give us the grace, Lord, that we may see you and we may not look for things in the wrong places. Allow us, Lord, to see your face and your power working in others around us. And be with us, Lord, today and guide and protect us at every step of the way. We also continue to pray for the good health and speedy recovery of Francisco Pereira. As we pray for those tested positive for COVID, we also pray for Raymond and Violena Oliveira. We pray for their speedy recovery. We also pray for the good health of Hannah. सगळीं आमची भाव भयणां जी दुसऱ्यांच्या बऱ्या पासत हिता पासत वावुरतात तांकां बंदखणींत घातलेली आसा तितल्यांची आमी आठवण करता. अन्याय तांचेर केलेलो आसा आनी ती अन्याया पासत झगडटात. तांकां सायबा तूं राख आनी सांबाळ, धीर आनी आदार दी आनी काळजीदारपणांत जें ताणें म्हणूंक जाय ताका लागून तुजो पवित्र आत्मो तांकां दी. जीं कोण दुयेंस आसात ताका बेगीन पेकोवणी दी. क्रिस लोबो, लुइजा, आना गॉन्झाल्वेस, फिलोमेना पेरेरा, लिंडॉल फेर्नांडीस, मारिया de Lima, फातिमा फेर्नांडीस, लाविना फेर्नांडीस, ह्या आमच्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ आद्रियान, निकोल, निशा, प्रिमा, लॉना, कितलींशीं जाणां आसात तीं. ताका सगळ्यांक राख आनी सांबाळ सायबा.
सगल्या तांकां आमी वळखता आनी वळखना तितल्यांकूय तुजे सुरशी हाडटा जेजू. तांकां पेकोवणी दी आनी तुजे घोटायेन तांकां भर. त्याच प्रमाणे आतां जीं ह्या पवित्र बोजवणींत वांटो घेतात तितल्यांकूय तूं सगळें बरेंपण तुजें फावो कर. तांकांय पेकोवणी दी, कुडीची, मनाची, आत्म्याची, आनी बरी सावद भलायकी तांकां फावो कर. आनी तांची सगळीं जीं इंत्यासां आसात तीं सगळीं शांती पावय. आनी आमी सगळीं बरोबर जेजूच्या एकवटांत ताचे कुडींत रावन ताणेन आमचें सगळें मागणें म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणान अदीक वांटो दिवंक आमी आतां सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैती बोध पुताक ताच्या, उलगटून काळजान तोणा, वंदुया वाखाणुया, उपजोल्या तांचे मोदलो, मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सांवडाचो उणो तो. मागुया देवा एको जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke,
मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुझ्या काळजा सारखे.